तेमाक पेटिल्ल्या टॅक्सीवाल्यांची सांजे वार्का सभा जाली. थंय टॅक्सीवाल्यांचे तेंच. आज सगळ्यांक कॉलाप केली, सगळे स्टँड वायज, सगळे असोसिएशनां तेंचे ग्रिवेन्सीस विचारले कितें करपाक जाय. पळय गाडयो ज्यो दवरल्या बंद न्हू, ते स्वता लोकांनी आपले पोट मारून बंद दवरल्यात. खंयच्याच असोसिएशन जावं कोणीच तांकां फोर्स करूंक ना की बाबा गाडयो बंद दवरा म्हणून. आज तांकांच आमी आपयल्यान तेंचे ग्रिवेन्सीस जाले कितें करपाचें. काल आमी सीएमा कडेन मिटींग केली, सीएमाक सांगलें आमी, थोडे पॉयंट्सूय दिले सीएमाक आमी, त्या पॉयंट्साचेर डिस्कसूय करया म्हटलें. पण कित्याक लोकांचो डिसिजन तो फायनल डिसिजन. काल हांवें प्रेसारूय सांगलें की बाबा प्रेस म्हाका विचारल्यार फुडलो स्टेप कितें करतले, फाल्यां वयतले कितें करतले. हांवें ताका एकूच सांगलें की जे आमचे फाल्यां उलयतले, जे आमचे लोक सांगतात, जे आमचे टॅक्सी ड्रायव्हर सांगतात तें जातलें म्हणून. म्हाजे एकट्याचें आय एम नॉट अ डिसिजन मेकर. हांव परत सांगता, डिसिजन मेकर आसा पळय ते इनडिसायसीव जाली. हय आतां सद्या ऑफ द रोडूच म्हणटा सगळे. जो मेरेन गोवा मायल्स स्क्रॅप करता तो मेरेन ऑफ द रोड म्हणटा. सगळे पब्लीक, सगळे ड्रायव्हर्स आमचे आसा ते. सो बेजीक दॅट हांव तेंच्या वांगडा आसा, हांव रिप्रेझेंटेटीव तेंचो म्हणून ऑफकोर्स म्हाका तेंच्या वांगडा रावचो पडलो आनी हांव रावतलो. मजगतीं मडगांव आरटीओन पुलिसांक घेवन टॅक्सी, मोटरसायकल, बस स्टँडांचेर टॅक्सीवाल्यांनी पायलटांक तांची ड्युटी समजावपी भौशीक नोटीसी मारूंक सुरवात केल्या. गोंयांत GAL सारकी कंपनी आसतना पुण्याची गोवा मायल्स हांगा कित्याक काय म्हूण काँग्रेसीचो प्रश्न. त्याच्याहून बरी टॅक्नॉलॉजी येत आशिल्ली आनी त्याचे रेट्स कमी आसत आशिल्ले. सो खंयच्या क्रायटेरियाचेर गोवा मायल्स हो पुण्या साकून गोंयांक पावलो, ताजे फाटल्यान हाडपाचो हिडन एजेंडा जो आसा तो कितें, आनी ही प्रोसेस कशी कोणें फॉलो केली, केन्ना फॉलो केली, तितून भितर कशें करून तेंचे गोवा मायल्साचें प्रपोजल एक्सेप्ट केलें, खंयचे पेजीचेर तें एक्सेप्ट केलें, हाची म्हायती गोंयांक कोणान कडेन ना. आनी आमचो विरोध जो आसा तो ह्या हेका आसा, ह्या हिडन एजेंडाक आमचो विरोध आसा. आमी सरकारा कडेन विचारपाक सोदतात की फक्त गोवा मायल्सूच कित्याक, गोवा मायल्साचीच मोनोपली गोंयांक टॅक्सी बिजनसांक कित्याक, हो सगळ्यांत व्हडलो प्रश्न आमी सरकाराक विचारपाक सोदता. दुसरें, गोवा मायल्सचे ॲप सगळे हाडून हें करपाक, डेवलप करून तो परत मार्केटां हाडपाक आयज 1 वर्स जालें हाडून तो. तेजे टेंडर केन्ना इशू केल्लो, गव्हर्मेंटान गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडाक तो सॉफ्टवेअर आनी ॲप डेवलप करपाक इमिजिएटली इन्स्ट्रक्शन दिवची. बट नॉट इन आयसोलेशन, स्टडी, मेक अ सायंटिफीक स्टडी फर्स्ट ऑफ द टॅक्सी बिजनस इन गोवा. तुका कितलो फिजिबल आसतलो कॉस्ट, कित्याक इट शूड बी सस्टेनेबल न्ही, इट हॅज टू बी कंटिन्यूड. तूं जो हिडन एजेंडा आसा की टॅक्सी वेवसाय काबार करप आनी मागीर ती कंप्लीट मोनोपली ओला ऑफ घेतली आनी सबसिक्वेंटली रेट्स ते चेंज जायत रावतले. इट इज अ डेंजर. इट्स अ बीग डेंजर दॅट जे कॉमन मनीस सद्याक तांकां दिसना. कारण सद्याक कॉमन मनीस आकर्शीत जाल्लो आसा की आमकां सवाय टॅक्सी मेळटा. पूण तेजे नंतर 1 वर्सा नंतर कितें जातलें तें आयज कोण पळोवपाक शकना. येलो ब्लॅक टॅक्सीवाले मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे. तांणी तांचे 7 डिमांड मुख्यमंत्र्या मुखार दवरले. CMO म्हणटा येलो ब्लॅक टॅक्सीवाल्यांचे रास्त प्रश्नाचेर सरकार लक्ष घालतलो. तांची टॅक्सी सेवा आशिल्ली तशी सुरू करपाची तयारी. आमचे एक 7 डिमांड घातल्या. डिमांड म्हटल्यार आमी थोडी सजेशनाय दिल्या तांकां, थोडे पॉयंट्सूय केले, आमी थोडे रिक्वेस्टूय केले तांकां. तर सरकार मानलो न्हू जाल्यार वेल्यान करून बरें जालें. तुमचो डिमांड कितें? आमचो डिमांड पयलीं सुद्दां आसलो, अशें खूब डिमांड आसले. सगळे डिमांड सरकार फुलफील करूंक शकना. तुमचो डिमांड कितें? मेन डिमांड तुमी जे बरोवन दिला तितून कितें डिमांड आसा? डिमांड आमचे बरोवन दिला तेच तुमकां सांगता. तुमकां CM सांगतलो, येयले ते आमी डिसिजन करता. तुमी ते बाकीचे टॅक्सी ड्रायव्हर तेंच्या वांगडा आसा सपोर्टाक? सगळे वांगडाच एज्युटेशन केल्लें न्हू तें. येल्लो ब्लॅक टॅक्सीवाले म्हजे कडेन आयिल्ले, तेंच्यांनी आपलो स्ट्रायक मिटयलो. येल्लो ब्लॅक टॅक्सीवाल्यांनी सांगलें आज पर्यंत आमी आतांच्यानूच ऑलरेडी तांच्यांनी एकूच, म्हणजे हांव मुद्दामून तेंच्या इंट्रस्टान हांव एक गजाल पयलीं सांगता. आमी रेंट अ कॅब आनी रेंट अ बायक हे जे 2 गजाली आसल्यो पळय न्ही, हाज्या फुडें फुडल्या 3 वर्सांक तरी आनीक परमिशन दिवपाची ना
हें ऑलमोस्ट हांव जाहीर करता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.